नमस्कार आणि सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. नमस्कार टीचर. नमस्कार. आज जी आमच्या वांगडा स्पेशल गेस्ट आसा ती जावन आसा राधिका नागवेकर टीचर. सध्या टीचर एमपी कॉलेजीन मराठी सब्जेक्ट शिकयता आनी तेंच्या लायफातले स्ट्रगल्स किंवा टीचर कशी जाली किंवा बाकी सगळे गोष्टी आहात हे सगळे आमकां ह्या इंटरव्यू म्हणा किंवा डिस्कशन म्हणा हितून सगळे आमकां जाणपाक गावतले. टीचर आमकां न्ही सुरवातीक तुमचें बालपण आयकपाक जाय, म्हणजे बालपणांतले काय आठवणी कशें कितें आसलें तें. माझें बालपण जें आसा तें खूब पोशक वातावरणान गेलें. हांगा आसूं आनी म्हाजो चडसो बालपणाचो भाग जो आसा तो आजोळी आसा अशें म्हाका दिसता. म्हाजें चडशें बालपण आजोळी गेलें. मम्मा पप्पा शिक्षकी पेशान आसली म्हाजी. सो ते संस्कार जे आसा वाचनाचे आसूं किंवा शिक्षणाचे आसूं ते घरानूच जाले म्हाज्या. आनी म्हाज्या पप्पाक एक संवय आसली ती म्हणजे तो असो येता वयता असो घरान वावरतना तेका नाटकांतले संवाद म्हणपाची खूब संवय आसली. सो पप्पा म्हणटालो तेज्या वांगडा हांव ल्हान आसलें पूण तेज्या वांगडा हांवूय म्हणटालें. सो मागीर जेन्ना हांवें ती पुस्तकां वाचलीं तेन्ना ते संवाद खंयच्या नाटकांतले आसा म्हाका तेन्ना कळ्ळें. सो ते जी बिजां आसता ती मुळान थंय रुजली अशें हांव म्हणूं शकता. आजुनूय ते संवाद जे आसा ते म्हज्या तोंडार आसा. इवन मम्मा म्हाजें हँडरायटींग आसूं तें मम्मा घेवन म्हाका शिकयलां, सगळें केलां. आनी कशें वागप, कोणाचें वायट करप ना, सदांच जमनीर पांय तुजे दवरप. जेन्ना म्हाका सर्टिफिकेट्स मेळटालीं किंवा बक्षिसां मेळटालीं तेन्ना म्हाका याद आसा की मम्मान आनी पप्पान म्हाका केन्ना तशें उखलून धरलें ना खूब अशी बाकीची जशें करता तशें उखलून धरलें ना. म्हाका अशें दिसतालें ओके म्हणटाली ती व्हेरी गूड आनी फुडें अशें करताली. सो हांव अशें रावतालें की अशें कित्याक मम्मा म्हाका इतलें हें कित्याक करिना, अशें उखलून कित्याक धरिना बाकीचे पळयत. मागीर म्हाका हें रियलायज जालें की तेंच्यांनी हेच्या खातीर करूंक ना कारण म्हाजे पांय सदांच जमनीर आसपाक जाय म्हणून. आनी मुळान म्हाका अशें दिसता की पालक जशीं वागतात तशींच भुरगीं वागतात. सो म्हाका म्हाजे जे पालक आसा, म्हाजी मम्मा पप्पा जी आसा ती खूब खूब इतली बरी आसा. ती अशी लोकां कडेन वागताली तेंकां पळोवन आमी भुरगीं शिकलीं. सो कोणाक कशें वागप, कोणाक कमी लेखप ना, सगळ्यांक समान वागणूक मेळची. सो ते जे संस्कार मुळान भुरग्यांक आसूंक जाय ते म्हाका घरच्यान बऱ्या तरेन मेळ्ळे. आनी व्हडलो भाग जो आसा म्हाज्या बालपणाचो हांवें सांगलें ते म्हाजे आजोळ जे आसा ते. सो थंय मामा आसूं, आई आसूं, आजो आसूं म्हाजो. सो तेंच्यांनी त्या तिगांनी म्हाका बऱ्या तरेन संस्कार जे आसा ते दिल्या. तुमची स्कूल लायफ कॉलेज लायफ खंय कितें गेलें तेजे कांय आठवणी. हय, स्कूल म्हाजें विद्या प्रबोधिनी म्हाजें स्कूल. मराठीचे संस्कार जे आसा ते मुळान म्हाका विद्या प्रबोधिनींतल्यान जाले. बाकीचे जे संस्कार वागणूक जी आसा भुरग्याची, संस्कार मुळान भुरग्यांचे आसूंक जाय ते म्हाका विद्या प्रबोधिनी खातीर मेळ्ळे अशें हांव म्हणूं शकता. आनी कॉलेज लायफ म्हाजी सेंट झेवियर्स महाविद्यालय जें आसा थंय म्हाजी कॉलेज लायफ गेली. थंयचो जो मराठी विभाग आसा तो खूब बरो आसा. आमची जी विभाग प्रमुख आसली थंयची वृंदा केळकर जी आसा ती थंयची विभाग प्रमुख आसा. तिणें म्हाका खूब फुडें काडलें. खंय स्पर्धा आसत ती म्हाका फुडें धाडटाली. कविता लेखन आसूं, कविता वाचन आसूं ती म्हाका फुडें धाडटाली. सो तो एक आत्मविश्वास बिल्डअप जो जाता भुरग्यां मदीं तो म्हाज्या मदीं जो बिल्डअप जालो तो थंय जालो अशें हांव म्हणूं शकता. स्टेजीर म्हाका एक्चुली सांगपाचें तर म्हाका स्टेज फोबिया आसलो ल्हानपणांत. कारण म्हाका एक किस्सो सांगता हांव. म्हाका मम्मान एकदां झांसीची राणी केली ल्हान आसतना. हांव आसतलें पयलेक दुसरेक आसतलें. झांसीची राणी केली आनी एकच डायलॉग आसलो तो म्हणजे मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी. सो सगळी तयारी केली मम्मान. आमच्या रेंटाक कार्पेंटर्स रावताले तेंचे कडल्यान एक तलवार तयार करून घेतली. मागीर आपली बरी साडी म्हाका न्हेसयली आनी बरी कॉन्फिडंट म्हणजे हांव आतां कॉन्फिडंट आसा की म्हाका हें करपा जाय, स्टेजीर वचपा जाय. सो हांव थंय गेलें स्टेजीर आनी हांव रडलें आनी ते रडत रडत तो संवाद म्हटलो मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी. आनी तो फोटो अजुनूय आसा म्हाजे कडेन. मागीर पप्पा म्हाका स्टुडियोन व्हरून फोटो काडटा आनी ते फोटोवाचेर एकदम हांव कॉन्फिडंट दिसता. पूण तेच्या फाटली स्टोरी कोणाक खबर ना की हांव वचून स्टेजीर रडलां. स्टेजीर रडलां. सो म्हाका स्टेज फियर आसलो पयलीं. सो आय स्टार्टेड ओवरकमींग इट. मागीर हळू हळू हांवें कॉलेज लायफ आनी मागीर हांव आतां शिक्षकी पेशान आसा. आतां भुरग्यां फुड्यान तुका उबें रावचेंच पडटा न्हू. जाल्यार तुमी इव्हेंट किंवा बाकीच्या आनी कितें पार्टिसिपेट करताली.
स्पोर्ट्सान किंवा कल्चरल एक्टिविटीजांनी? हांव कल्चरलान चड आसतालें. म्हाका साहित्य क्षेत्रांत म्हाजी रुची चड आसा. क्रिडा क्षेत्रांत तितलें हांव एक्टीव नासलें. हांव साहित्य क्षेत्रांत चड एक्टीव आसलें. वाचन आसूं, लेखन आसूं, हितून हांव चड फुडें आसलें अशें म्हाका दिसता. आणि अभ्यासाच्या दृश्टीन कशें आसलें तुमी? अभ्यासान हांव बरें आसलें. म्हाका शिक्षण म्हणत आसतना, अभ्यास म्हणत आसतना ऑब्वियसली घरान एक आसा, सगळ्यांक अशें दिसतालें की हेजी मम्मा पप्पा टिचर आसा, सो ती शिकयता आसतली म्हणून हेका बरे मार्क्स मेळटा. पूण तशें केन्नाच ना. आमचो अभ्यास आमीच करतालीं. तांकां जर केन्ना हेल्प जाय जाल्यार ती हेल्प आमकां हेल्प जाय जाल्यार आमी तेंचे कडेन जाल्यार ती हेल्प करतालीं. पण घेवन बसप, आमचे कडल्यान करून घेवप अशें आमच्या मम्मा पप्पान केन्नाच करूंक ना. कारण भुरग्यांनी स्वता शिकचें अशें तांकां दिसतालें. आनी सो तुमी मागीर अशें टिचर जावपाचो तुमचोच निर्णय आसलो का तुमकां कोणी सांगलेलें की बाबा टिचर जा तूं फ्युचरान? कशें कितें जालें तें? निर्णय असो म्हाजी मम्मा पप्पा दोगांय टिचर आसा. सो म्हाका दिसता ते उपजत गूण थोडे म्हाज्यान आसले. आनी हांव न्हू ल्हानपणा भातुकली खेळटालें ऑब्वियसली, बट त्याच्या बरोबर आनी एक जर खंयचो खेळ खेळटालो तो म्हणजे हांव टीचर खेळटालें. भातुकली म्हणल्यार कळोंक ना. भातुकली भातुकली रे, आयदनां बीन ती भुरगीं घेवन ओके ओके खेळटा ओके. तशें हांव खेळटालेंच. पण त्याच्याच बरोबर हांव टीचर खेळटालें. सो म्हाका याद आसा आमच्या पयल्या घरान म्हणजे चड फ्रेंड्स आसतालीं म्हाज्या वांगडा. सो म्हाजे केंस बीन अशे लांब नासताले. सो हांव कितें करतालें, अशें ओडणी बांदतालें. सो आमची बाई कशी आसता, ओडणी बांदतालें. सो मम्मा स्कुलांतली येतकूच तिची फुलां आसतालीं, ती फुलां माळटालें. आनी अशीं पुस्तकां घेतालें. आनी आमचे अशे पिलर्स आसले घरान. सो दोज वर माय स्टुडंट्स. सो आय यूज टू टीच देम. सो हांव टीचर खेळटालें. आनी मागीर म्हाका सगळीं म्हणटालीं की पळय तूं टिचरूच जातलें. सो हांव तांकां सांगप टू प्रूव देम रॉंग. आय यूज टू टेल देम की ना हांव टिचर जावचें ना, हांव आनी कितें तरी जातलें. हांव डॉक्टर जातलें किंवा हांव एडवोकेट जातलें. हांव टीचर जावचें ना. आय विल प्रूव यू रॉंग. पूण ती मुळांत ती आवड पयलींच्यानूच म्हाज्यान आसली अशें म्हाका दिसता. फुडें मागीर MA जाली, BA जाली, MA जाली. मागीर हांव BEडाक गेलें. BEडाक फर्स्ट इयर जालें म्हजें. आनी सेकंड इयराक अशें जालें की म्हाजो पप्पा बरो ना जालो तेन्नाच. आनी मागीर हांवें कितें केलें, नेट क्लियर जाली. फर्स्ट इयर BEड म्हाजी नेट क्लियर जाली. आनी सेकंड इयर हांवें पप्पा बरो नासलो तेन्ना हांवें BEड सोडलें आनी आय जॉयन युनिवर्सिटी ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस. सो म्हाजो तो डिसिजन हांव रिग्रेट करना, कारण हांवें बरें केलें अशें म्हाका दिसता. कारण हें 4थें वर्श हांव ह्या क्षेत्रान आसा. डायरेक्ट गोवा युनिवर्सिटीन तुमी जॉयनिंग घेतलेली हय, फर्स्ट इयर. जशें आमी अशें थोडी म्हाजी फ्रेंड्स सुद्दां सांगताले की तुमी सगळ्यान लाडकी टिचर आसा म्हणून अशें आसा. सो हे कशें तुमचे गूण भितर सेम ताकाच लागून की धाकट्या सावन तुमी शिकयताली? ना, म्हाका अशें दिसता की भुरग्यांक समजोवन घेवप खूब इम्पॉर्टंट आसता टिचरीन. आनी मुळान कितें जालें, जेन्ना हांव युनिवर्सिटीन जॉयन जालें, हांवें सोडल्या BEड कॉलेज आनी तिसऱ्या दिसा हांव जॉयन जालां. सो चड गॅप गेलो ना. म्हणजे आत्तां हांव स्टुडंट आसल्यान रोखडेंच हांव टिचर जालें अशें जालें. आनी त्या बॅचाक म्हाजी जी फर्स्ट इयरची बॅच आसली युनिवर्सिटी, ती म्हाजी फर्स्ट बॅच, ती थंय अशीं भुरगीं आसलीं जी म्हाज्याकून व्हडलीं आसलीं किंवा म्हाज्या एजीची भुरगीं आसलीं. सो तो एक कितें जाता, एक टिचर म्हणून एक गॅप निर्माण करप खूब इम्पॉर्टंट जाता, कारण तुमच्याच एजीची भुरगीं आसता तीं. सो चड म्हणजे आसप फ्रेंडली, पूण कितलें फ्रेंडली आसप, तो एक गॅप, तो आदर इज द वर्ड. आदर निर्माण करप, रिस्पेक्ट निर्माण करप खूब इम्पॉर्टंट आसता. आनी भुरगीं खूब बरीं आसलीं म्हाजी त्या वर्साची. कारण म्हाका याद आसा हांव जॉयन जालें एंड माय फादर वॉज व्हेरी क्रिटिकल एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम. सो दोनूय मॅनेज करप म्हाका जायनासलें, कारण डॉक्टरान सांगलेलें की तो वाचचो ना, हें ना. आनी म्हाजी ऑब्वियसली तुका कोण सांगता, तुजो पप्पाच वाचचो ना, तो केन्नाय हें जावं शकता. सो तितूंतल्यान तें सांबाळप आनी कॉलेज सांबाळप. आमी घरा आसनासलीं, आमी मामागेर रावतालीं. मम्मा आनी पप्पा दोगांय हॉस्पिटलान आसतालीं. सो अर्दें लक्ष म्हाजें थंय आसतालें. सो म्हाका दोनूय आय वॉज ट्रायींग टू गीव माय बेस्ट. हांव म्हाजे नोट्स रेडी करतालें, हांव शिकयतालें. पण तुमच्या फाटीं एक विचारांनी तें आसता की युअर फादर इज इन दी हॉस्पिटल. तुमी ते कशें सो हें केलें? तो खूब डिफिकल्ट फेज आसलो म्हाज्या लायफांतलो. म्हणजे म्हाका दिसता ती म्हाजी परिक्षाच आसली अशें म्हाका दिसता.
कारण खूप वायट स्थितीन पप्पा आसलो तेज्या शेवटाक. आनी तेन्नाच म्हाका सूख आनी दूख वांगडाच येयले म्हाजे. म्हणजे इतली बरी युनिवर्सिटीचो जॉब मेळ्ळो आनी पप्पा म्हाजो वचपाक आसलो सामको. आनी आय वॉज ट्रायींग टू गिव हीम जॉय. म्हणजे आमी ताका सांगूंक नासलें की ही वील गो. म्हणजे ताका खबर नासलें की तो पिड्ड्यार जातलो आनी हें तें. आमी ताका सांगूंक नासलें. सो हांव ताका धाकट्यो धाकट्यो गजाली येवन सांगतालें की आज क्लासीन हें जालें आं पप्पा. स्टुडंट्स आर व्हेरी गूड. ती म्हाका बरी हें करता. एचओडी बरी आसा. सगळें हांव ताका येवन सांगतालें सो दॅट तितलोच तो आनंदीत जावन येतालो की अशें म्हज्या भुरग्याचें बरें जाता आनी हें जाता. सो एक हें सॅटिस्फॅक्शन आसा की तो म्हाका खंय तरी हांव खंय तरी जॉबाक आसा हें पळोवन तो हें जालो ह्या जगांतल्यान गेलो. मागीर तो टायम वयतकूच तो टायम तुमी खूब त्रासान फेस केला आसतलो. मागीर परत जॉयनींग करतना किंवा परत भुरग्यांक शिकयतना कशें हें केलें सगळें? मागीर हांव म्हाका दिसता रोखडेंच जॉयन जालें युनिवर्सिटीन आनी तेन्ना एक वेगळें बॉन्ड निर्माण जालें भुरग्यां वांगडा म्हाजें. खूब बरें आमी एकपात्री हें एकांकिका कॉम्पिटिशनाक गेल्लीं. मागीर सृजन संगम जो जाता थंय गेल्लीं. सो भुरग्यां वांगडा खूब जॅल जालें हांव त्या क्षणाक. नॉट बिकॉज आमच्या मदीं गॅप नासलो तेज्या खातीर न्हू. बट म्हाका दिसता आमी एकमेकांक म्हणजे भुरगीं म्हाका आनी हांव भुरग्यांक बऱ्या भशेन सांबाळून घेवंक शकलें त्या क्षणाक अशें म्हाका दिसता. आनी भुरगीं तो बॅच खरोच खूब बरो आसलो. म्हणजे आतांचोय 4 वर्सां हांव शिकयता सगळीं भुरगीं खूब बरीं आसा. ती खूब जीव घालता म्हाजेर. पूण तुमचो फर्स्ट बॅच जो आसता तो बरो आसप खूब इम्पॉर्टंट आसता. कारण ती तुमकां एक्सेप्ट करता थंयच तुमचो एज अ टिचर कॉन्फिडन्स बिल्ड जाता न्हू. म्हणजे फर्स्ट बॅच तुमचो एक्सेप्ट करता काय ना तुमकां दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तेन्ना तुमी फर्स्ट रॅपो बिल्ड कसो केलो ते एक्चुअली तोच प्रश्न आसलो. पण फर्स्ट टायम जेन्ना वयता तुमी धाकटी आसली वयल्यान म्हणजे एजीनूच चड हें नासली. हय. एक्चुअली कितें जालें आय लायक टू शेअर दीस. हांव जेन्ना गेलें एज अ टिचर तेन्ना तुमकां जशें सांगलें हांवें भुरगीं म्हाज्या पेक्षा चडशीं भुरगीं व्हडलीं आसलीं किंवा म्हाज्या एजीची आसलीं हें तें. आनी तेन्नाच पप्पा हॉस्पिटलान आसलो न्हू. सो म्हाजो स्वभाव जो आसा मुळांत म्हाका खूब हांसपाक उलोवपाक खूब आवडटा. खबर आसतलें तुमकां. सो मुळान म्हाज्या तकलेन तेंच आसतालें न्हू. सो हांव अशेंच येतालें शिकयतालें आय यूज टू गो म्हणजे नथींग कांय ना हांसप ना कांय ना कांय ना कांय ना. जशें हांव नासलें तशें हांव जाल्लें तेन्ना. सो भुरग्यांक अशें दिसलें सुरवातीक की मीस खूब स्ट्रिक्ट आसा. मीस इज व्हेरी स्ट्रिक्ट. म्हणजे ती जालें ती आमकां आतां कांय ना ती खूब स्ट्रिक्ट रावतली आनी खूब जालें आमचें सगळें कल्याण अशें तांकां दिसलें. कारण हांसयना ती मीस पळोवनूय घेयना मीस अशें जालें तांकां. पण मागीर जेन्ना पप्पा हें जावन हांव परत जॉयन जालें आनी हळू हळू सगळें स्थिती सुदारपाक लागली तेन्ना हांव तेंच्या मदीं खूब जॅल जालें भुरग्यां मदीं. एक्चुअली म्हाका अशें दिसता एज अ टिचर शिकोवप इम्पॉर्टंट आसाच. पूण प्रत्येक भुरग्याक पर्सनली वळखप खूब इम्पॉर्टंट आसता. पर्सनली वळखप म्हणजे तेजे कडल्यान तेज्यो गोश्टी काडून घेवप असो न्हू. किंवा तेजी खबरी काडून घेवप असो अर्थ न्हू. तुका त्या भुरग्या मदीं खंयचो टॅलंट आसा हें कळपा जाय. तुका ते भुरग्याक वाचपाक येवपा जाय. त्या भुरग्याक वाचपाक येवपा जाय. की ह्या भुरग्या मदीं बाबा तो कितें पोटेन्शियल आसा भुरग्याक तें पर्सनली त्या भुरग्या बद्दल तुका कळपा जाय आनी तशें तुवें ताका वयर काडपा जाय अशें म्हाका दिसता. ओके. आतां एका भुरग्याक सपोज म्हाजी थोडीं भुरगीं अशीं आसलीं जांकां बरोवपाक येतालें. पूण ती भंया खातीर किंवा आनीक कितें कॉन्फिडन्स ना म्हणून ती फुडें येयनासली. सो हांवें तें जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो की त्या भुरग्या मदीं कितें टॅलंट आसा सो दॅट हांव तो पॉलिश करून ताका फुडें हाडूं शकतलें. मागीर तीच भुरगीं फुडें बरोवपा लागलीं. सो तें खूब इम्पॉर्टंट आसा. शिकोवप आसाच. तुमी जशें शिकयता कितें दिता तें इम्पॉर्टंट आसाच. बट त्या भुरग्याचे टॅलंट्स समजोन तें पॉलिश करप खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी हेज्या भायर तुमी अशें कितें चिंततात जें भुरग्यां खातीर डेवलप करपाक गरजेचें आसता अशें? डेवलप करपाचें गरजेचें तेजें व्यक्तिमत्व जो विकास तेज्या व्यक्तिमत्वाचो जो विकास जाता पर्सनॅलिटी डेवलपमेंट जी जाता तितून आपलो हातभार कसो लागूं शकता हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. ओके. केन्ना केन्ना तापून सगळ्यो गजाली जायना. बाबा पुता करून सुद्दां थोड्यो गजाली तेंचे कडल्यान करून घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. सो पर्सनॅलिटी डेवलपमेंटान तुमचो वांटो खंय आसा एज अ टिचर दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमी कशें ताका हेल्प करूं शकतले त्या गजालीन दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट.
आनी अशें तुमकां कितें सांगपाक जाय म्हटल्यार आतां कोण समज टिचर जावपाक सोदतात इन फ्युचरान जाल्यार तेंच्यांनी कितें कितें करचें किंवा कितें करपाक जाय टिचर जावपा खातीर? एक टिचर जावपा खातीर आपलो आत्मविश्वास सर्वप्रथम तितून वाड जावपाक खूब गरजेची आसा. कारण तुमचे कडेन सगळें ज्ञान आसा, सगळें आसा आनी जर भुरग्या फुड्यान उबें रावपाचो जर आत्मविश्वासूच ना जाल्यार कांय फायदो ना. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमचे कडेन तो आत्मविश्वास आसप खूब गरजेचें आसा. सेकंडली वाचन जें आसा, वाचन तुमचें खूब म्हत्वाचें आसा. सिलेबसा व्यतिरिक्त हांव तांकां कितें दिवं शकता. आतां सपोज वाचन कला हो जो पेपर आसा, आमकां सेकंड इयराक वाचन कला हो पेपर आसा. ओके, तर त्या पेपरान पाठ्यपुस्तक एकूय ना, टेक्स्ट बूक एकूय ना. सो हांव ते सिलेबसा पुरतेच सीमीत रावन चलचें ना न्हू. म्हाका तांकां आनीक पुस्तकां सजेस्ट करची पडटलीं, तेंचे कडल्यान तें वाचन करून घेवचें पडटलें. ओके, तेज्या खातीर हांवें पयलीं तीं पुस्तकां वाचपाक जाय. जाल्यारच हांव तांकां सजेस्ट करतलें की बाबा हें पुस्तक बरें आसा, हें तुमी वाचूं शकता. सो मुळात वाचन खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी थर्ड इम्पॉर्टंट, तिसरी इम्पॉर्टंट गजाल म्हणजे हांव कशा तरेन भुरग्याक हेल्प करूं शकता सगळ्याच बाबतीन, अभ्यासाच्या बाबतीन आनी तेज्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटा खातीर सुद्दां हांव ताका कशें हेल्प करूं शकता हें पयलीं आपणी जाणून घेवपा जाय कशा तरेन आपूण करूं शकता तें. आनी आमकां हेंवूय जाणून घेवपा जाय की एक टिचर म्हणजे तुमी तुमचो टायम मॅनेजमेंट कसो आसता, तुमी टायम कसो मॅनेज करता? एक्चुली कॉलेजीन कामां आसता तेज्या हिसपान जायना. बट म्हाजें एक आसा की म्हाका जर हांव म्हाज्या खातीरूय टायम दिता, कॉलेजी खातीरूय टायम दिता आनी भुरग्यां खातीरूय टायम दिता, हें म्हाजें आसा. म्हाका हांव जेन्ना सदांच न्हिदपाक वयता न्हू तेज्या पयलीं हांव 15 मिनटां तरी कितें तरी वाचता. एखादी कविता आसत किंवा एखादी कथा आसत, हांव वाचून न्हिदता. तुमचो डे केन्ना स्टार्ट जाता एक्चुअली रुटीन म्हटल्यार? डे म्हाजो एक्चुअली 12 आमकां लेक्चर्स आसता थंय. ओके, सपोज बीएससीक लेक्चर आसत जाल्यार 10 आसता. सो आमकां 10 ते पावपाक जाय. आनी नाजाल्यार 12 लेक्चर्स आसता. 12 ते 4:30 किंवा 5:30 अशें म्हजें आसता. ओके, तेच्या नंतर हांव घरा येता म्हणसर मे बी 6:30 बीन जाता आसत. तेच्या नंतर हांव जिमान वयता, तें सगळें जालें. मागीर रातचें सगळें तितून टायम वयता. घरच्यांकूय टायम दिवप खूब इम्पॉर्टंट आसता न्हू. आनी तेच्या नंतर मागीर हांव म्हाज्या खातीर थोडो टायम दिता. आनी एक म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार म्हाका जर कितें सुचलें बरोवपाचें, हांव लेखन करता. जर सुचलें जाल्यार हांव तें हें करिना, फाल्यां करुया अशें धरिना. एखादी गोश्ट जर सुचता हांव तेन्नाच बरोवन काडटा. लेखन म्हणजे तुमी आर्टिकल्स अशे बरयता आर्टिकल्स बरयता, हय पेपरार पेपरार बरयता किंवा कविता बरयता. पयलींसून चालू आसलें काय? आर्टिकल एक्चुअली म्हाजे कडेन हांव कविता चड बरयतालें आनी आर्टिकल बीन तितलें हांव बरोवपाक वचनासलें. देन वॉट हॅपन्ड, हांवें कविता बरयता युनिवर्सिटीन आसलें तेन्ना म्हाका पावस खूब आवडटा आनी तेन्ना हांवें फर्स्ट टायम पावसाक एक पत्र बरयल्लें. देन म्हाका अशें दिसता की हांव खंयच्या निर्जीव गजालीन सुद्दां जीव घालून बरोवं शकता. म्हणजे हांवें तेच्या नंतर बरोवपाक सुरवात केली ह्या फॉर्मान. ओके, पावसाक पत्र बरयल्लें. मागीर हांवें घरपणाचे घराला पत्र तें बरयल्लें. किंवा एका भुरग्याचें मदींच तूं जाणा आसतलो कचरा पेटीन भुरगीं मेळटालीं धाकटीं. सो त्या भुरग्याचें पत्र हांवें जगाक बरयल्लें. ते भुरगे जगाक पत्र बरयता अशें हांवें बरयल्लें. सो थंयच्यान ती जी आवड आसा ती निर्माण जाली. मागीर हळू हळू हांवें कथा बरोवपाक सुरवात केली. काळवंडलेला पाऊस म्हणून एक कथा बरयली हांवें. मागीर एक बरयली ती म्हळ्यार युगे 28 म्हणून एक कथा बरयली. कारण म्हाका विठ्ठल रखुमाई हें दैवत खूब आवडटा. सो तेजो संदर्भ घेवन म्हाका कितें तरी बरोवपाक जाय आसलें. सो युगे 28 ही एक कथा बरयली. पण म्हाजो जो कल आसा तो कविते कडेन चड आसा अशें म्हाका दिसता. तुमी कवितांचो एक्चुअली बूक बीन असो केला एक्चुअली? बूक करूंक ना, करपा जाय करपा जाय पण नक्की करतलें. आमकां आतां एक अशी उमेद दिसली की हय हय जाणा, म्हाका युनिवर्सिटीन जेन्ना हांव आसलें तेन्ना म्हाका भुरगीं सांगतालीं मिस एक पुस्तक काड न्हू, आमी घेता न्हू, आमी आसा न्हू, आमी घेता न्हू, तूं काड न्हू पुस्तक अशी म्हणी भुरगीं म्हाजी. तुमचे एक्चुअली रेडी आसात सगळे फक्त? हय हय, फक्त काडपा जाय पुस्तक, शुअर काडत. म्हाज्या भायर तुमी अशें कितें करतले एक्चुअली तुमचें हिडन टॅलंट म्हटलें भायर? आनी हिडन टॅलंट म्हाका चित्रकला करप, चित्रकला फार खूब आवडटा. म्हज्या पप्पाक
चित्रकला खूप बरी चित्रां काडटालो. ते म्हाज्यान येयलें अशें म्हाका दिसता. सो जेन्ना टायम आसता तेन्ना हांव चित्रकला करतां. फाटल्या दिसांनी हांव कितें करी, जे फोटोज आसता न्हू, सो फोटोज आय यूज टू ड्रॉ. कळ्ळें? सपोज तुजो आनी हाजो फोटो आसत जाल्यार तो फोटो सेल्फी आय यूज टू ड्रॉ इट. ते एक कितें तरी नवीन करपाचो हांव प्रयत्न करतां. किंवा फाटल्या दिसांनी अशें झाडां रे किंवा पानां आसत, आय ट्राय टू डू समथींग न्यू वेन इट कम्स टू ड्रॉइंग अशें म्हाका दिसता. पप्पा म्हाजो खूब बरो हें करतालो. सेकंडली एक्टिंगाची म्हाका खूब आवड आसा अशें म्हाका दिसता. म्हाका दिसता हांवें नाटकांनी बीन पार्ट केला. नाटकांनी पार्ट म्हणजे स्कुलान आसतना केला हांवें. स्कुलान आसतना म्हाका याद आसा, म्हणजे म्हाका जर एक्टिंग करची जाल्यार जीव ओतून ती गजाल करता. हांव 12वीक आसतना हांव स्वामी विवेकानंदाचेर एक महानाट्य जाल्लें आनी हांव तितून स्वामी विवेकानंद जाल्लें. सो तेन्ना म्हाका याद आसा, 11th जाली, 12थाक तें महानाट्य आसलें न्हू, 11th जाली आनी म्हाका चिकन पॉक्स जालें आनी हांवें इतली वेट लूज केली की हांव वीक दिसपाक लागलें. खूब वेट लूज जाली म्हाजी आनी मागीर ती वाडच ना. सो तूं जाणा स्वामी विवेकानंद म्हणजे कसो जाय. सो सारकें हांव म्हटलें ना, हांव कितें तरी करतलें. हांव सामकें डेडिकेटेड रावन सामकें आय स्टार्टेड कशें करून तरी हांव वेट गेन करतलें तेज्या खातीर. आनी तरी जालें ना, म्हणजे तितलें जालें ना जितलें जावंक जाय आसलें. देन जेणी कोणी कॉस्ट्यूम अरेंज केलें तेका हांवें सांगलें की तूं कितें कर, जाड कापडाचो जर कुर्ता मेळटा तो घेवन यो म्हणून सांगलें तेका हांवें. तो ताणें हाडलो आनी देन हांवें एक कपडो घेतलो व्हडलो, तो फोल्ड करून हांवें घेतलो सो दॅट आय वील लूक लिटल बीट लायक मातशें तशें दिसतलें. सो म्हाका जर तशें इवन पप्पा वयल्यानूच ती आवड जी आसा. पप्पा म्हाजो खूब नाटकान खूब बरें काम करतालो, इतलें बरें काम करतालो. एक किस्सो आसा की पप्पा एका नाटकान कुड्डो जाल्लो, आंधळो जाल्लो आनी तो एक सीन आसलो की तेजो भाव आनी तेजी भयणी जी आसा ती तेका मारता. ओके, मारता आनी हो सामको म्हणजे दुख्खान तो गाणें म्हणटा सामको आतां. आनी हांव ल्हान आसलें खूब, म्हणजे आसतलें मे बी पयलेक दुसरेक आसतलें. सो आनी तो जर अशी कितें अशे रोल्स करता ती हमखास लोक रडटालेच. ओके, आनी मम्मा म्हाका घेवन फाटल्यान बसलेली अशी. आनी पप्पा हांगा इतलो तो जिवंत तेणें तो अभिनय केलो, म्हाका थंय रडपाक, म्हणजे म्हाज्या पप्पाक कोण तरी मारता आनी हांव थंयच्यान धांवत येयलें म्हणजे टू सेव हीम. आनी म्हाका बाकीच्यांचो इतलो राग येता म्हणजे ऑडियन्साचो की अरे म्हाज्या पप्पाक मारता आनी तुमी कितें पळयता तें. आनी सेकंड मागीर पप्पा म्हाका असो पळयता आनी ही इग्नोर्ड मी. तो रोलान आसलो न्हू, तेजें म्हाका आनीक दूख की ही इज इग्नोरींग मी. ओके, मागीर मम्मा म्हाका घेवन येयली, घरा घेवन येयली. सो म्हाका म्हणजे तो इतलो रियलिस्टीक हें करतालो, एक्टींग करतालो. ते खंय तरी म्हाज्यान जर धाकटो जंय कितें म्हाका रोल मेळ्ळा ल्हानपणा सुद्दां किंवा ते हांवें 100% हें करपाचो प्रयत्न केला, तेका न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला. अशें तुमकां हेज्या भायर आनी कितें सांगपाक काय दिसता किंवा शेअर करचें काय दिसता की काही मुमेंट जाल्यार? ल्हानपणा बद्दल म्हणजे जें कितें आहा तुमच्या लायफा बद्दल तुमकां दिसता शेअर करप गरजेचें आसा? म्हाका अशें दिसता की पप्पा वचून म्हाजी मम्मा आनी म्हाजो भाव म्हाजी स्ट्रेंथ जाल्या. फॅमिली इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अशें म्हाका दिसलें आनी फॅमिलीक टायम दिवप खूब इम्पॉर्टंट आसा. कारण तो क्षण जेन्ना ती तुमच्या बरोबर आसता, तो क्षण वांगडा जगप खूब इम्पॉर्टंट आसता. युअर रियल स्ट्रेंथ इज युअर फॅमिली अशें म्हाका दिसता. आमी सगळ्यांक टायम दिता अशें म्हाका दिसता. पळय, भायर टायम दिलो, जगाक टायम दिलो, फ्रेंड्सांक टायम दिलो, एका टायम, पूण केन्ना केन्ना आमी घरच्यांकूच टायम दिवप विसरता. ते फॅमिलीक टायम दिवप आनी फॅमिलीक प्रिफरन्स हें करप खूब इम्पॉर्टंट आसा. कारण मागीर तो टायम गेलो आनी मागीर पश्चाताप जाता, अरे तें उरलें, अशें जावंक जायना. आनी एक तुमच्या कडल्यान एक फायनल एक एडवायस घेवची गोंयच्या यंगस्टरां खातीर? म्हाका अशें दिसता की भुरग्यांनी खंयच्याच कारणा खातीर, म्हाका दिसता भुरग्यांच्या मनान भंय आसता किंवा कॉन्फिडन्स नासता म्हणून भुरगीं फुडें येयना.
ओके. तशें न करता भुरग्यांनी तो सगळो भंय आसत किंवा जे कितें तेंच्या मनान आसा ते फाटीं दवरून फुडें सरचें. अशें आतां न करतले जाल्यार केन्ना करतले? बरोबर. ओके. मजा मस्ती इज इम्पॉर्टंट, करपाकूच जाय, ना न्हू. बट त्याच बरोबर तुमचो टॅलंट कितें आसा तोय समजून फुडें सरप खूब इम्पॉर्टंट आसा न्हू. कारण खूब अशें हांवें आतां सपोज हांवें जर तेन्ना चिंतलेलें की अरे म्हाका फोबिया आसा, कित्याक फुडें सरपा जाय, कित्याक हांव मागीर फुडें कॉम्पिटिशनांनी वयतालें, कविता वाचनाक वयतालें हांव. जर हांवें अशें जर चिंतून हांव रावलें की अरे म्हाका स्टेज फोबिया, म्हाजे कडेन ना जमचें. लिटरली हांव सांगता तुका, आय यूज टू म्हणजे तूं पळोवंक शकतालो की हांव कडकडटाना, इतलें हांव कडकडटालें. म्हणजे इतलो म्हाका स्टेज फियर आसलो, म्हाका फेस करूंक जाय, म्हाका उलोवंक जायनासलें. सो तें हांवें तेज्या फाटल्यानूय एक रिजन आसा की तो भंय कित्याक मनान आसलो. पण तो हांवें ओवरकम करून हांव फुडें सरलें. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. सो जे कितें भंय आसता किंवा कॉन्फिडन्स ना, कितें रिजन आसूं, तो फाटीं सरून फुडें सरप खूब इम्पॉर्टंट आसा. आणि एक फायनल आमच्या खातीर एक फीडबॅक जे आतां कन्वर्सेशन जालें पळय, तेजे बद्दल तुमकां काय कितें दिसलें किंवा हे कितले गरजेचे आसले काय दिसता? म्हाका दिसता म्हाज्या खातीर हें खूब इम्पॉर्टंट आसलें. कारण म्हाका भंय दिसता टू फेस दी कॅमेरा. हांवें केन्ना कॅमेरा असो फेस करूंक ना. सो तुज्या निमित्तान हांवें तो फेस केलो. आयज पळय हांवें आनी एक भंय म्हाजो ओवरकम केलो. थँक यू कौशल. ओके. तुमच्या एक्सपिरियन्सान म्हाका खूब बरें शिकपाक गावलें. एक्चुअली एक टिचर कशी आसची हे मुळात शिकपाक गावलें. सो तुमी तुमचे एक्सपिरियन्स शेअर केल्या बद्दल खूब खूब धन्यवाद. धन्यवाद.